नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. केंद्र सरकार खंयचोच निर्णय घेतना देशहीत नजरे मुखार दवरता. राष्ट्र प्रथम हो दृष्टिकोन नजरे मुखार दवरून सरकार निर्णय घेता आशिल्ल्यान खंयचोच कठोर निर्णय घेवपाक सरकाराक जड जायना अशें स्पश्ट निवेदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलां. एका खाजगी नेमाळ्याक दिल्ल्या मुलाखतींत तांणी हें स्पश्ट केलें. मोदी की गॅरंटी हे वेंचणुको नदरे मुखार दवरून करूंक ना जाल्यार गरिबांचो विश्वास आसा अशें तांणी म्हळां. देशांतल्या गरिबांक लेगीत नरेंद्र मोदी तांच्या कर्तव्यांत कमी पडचे नात हाची खात्री आसा अशी गवाय प्रधानमंत्र्यांनी दिली. रोजगार निर्मिती सरकाराचें सर्वोच्च प्राधान्य आसा, हे खातीर यत्न सुरू आसात अशें तांणी सांगलें. पायाभूत सुविधां मदीं केल्ली उदरगत व्हडा प्रमाणांत गुंतवणूक आनी रोजगार निर्मिती खातीर जातली अशें तांणी मुखार म्हळें. जम्मू आनी काश्मीरच्या कठुआ जिल्ल्यांत आयच्यान ऐतिहासीक मेगा स्टार्टअप एक्सपो आयोजीत जाता. ह्या एक्सपोचें उक्तावण उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचे हस्तुकीं जातलें. BIRAC, DBT, भारत सरकार तशेंच CSIR IIM हांच्या जोड पालवान आयोजीत ह्या एक्सपोंत 25 स्टार्टअप कंपनी वांटेकार जातात. थळाव्या तरणाट्यां मदीं ह्या एक्सपोच्या माध्यमांतल्यान रोजगाराच्यो नव्यो संद्यो तयार जावपा विशीं खोस आसा. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी पत्रकार परिशद आपोवन ह्या एक्सपो विशीं उलयतना स्टार्टअप म्हणजे फक्त IT क्षेत्रा कडेन मर्यादीत ना, बाकीची साबार मळावेले उपक्रम हातूंत आस्पावतात अशें सांगलें. Only IT, because incidentally it came from abroad, got landed in Bengaluru and got identified with IT. So this aroma, this vaccine, these are all examples of non-IT startups which might require a skill of a different nature, not necessarily an IITian. And that is one reason why they are choosing B towns to have these expos. देशातल्या तरणाट्यांचो दृष्टिकोन बदलून स्वताक फक्त नोकरेपुरतो तयार करिनासतना स्वताक नवे उपक्रम तयार करपाची ध्येय दिवपाच्या हेतान हो एक्सपो आयोजीत करतात अशें जितेंद्र सिंग हांणी मुखार सांगलें. More than 1 lakh. And that has also paved the way and sort of tried to give a different direction to the Indian mindset that there is livelihood outside the government job, which could be sometimes much more lucrative. 2027 मेरेन भारत दाळीच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर जातलो अशें केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. मूग दाळ आनी चना दाळ उत्पादनात भारत आत्मनिर्भर आसा, मात हेर दाळीं खातीर आयातीचेर निबून रावचें पडटा अशें तांणी सांगलें. नवी दिल्लींत तूळ उत्पादक शेतकारां खातीर नोंदणी, खरेदी आनी देयकांच्या वितरावणे खातीर खासा पोर्टलाचेर लोकार्पण सुवाळ्यांत मंत्री शाह उलयताले. देशातले शेतकार ह्या मळार भारताक आत्मनिर्भर करपा खातीर जायते यत्न करतले असो हावेस तांणी ह्या वेळार उक्तायलो. की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है. ये बात सही है कि मूंग और चने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, परंतु बाकी दलहन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं. और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अंदर जहां पानी की उपलब्धता भी बढ़ रही है, 2023 में आजादी के 75 साल के बाद दलहन का आयात करना हम सब के लिए सम्मानजनक नहीं है. इसलिए मोदी जी ने दलहन के क्षेत्र पर एक बड़ा दलहन उत्पादन करने वाले किसानों पर एक बड़ा जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो. विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर S जयशंकर आयच्यान 2 दिसांच्या नेपाळ भोंवडेर आसात. नेपाळचे विदेश व्यवहार मंत्री NP सौद हांच्या निमंत्रणावेल्यान ते नेपाळाक भेट दितात. आपल्या नेपाळ भोंवडेंत डॉक्टर जयशंकर भारत नेपाळ संयुक्त आयोगाच्या 7व्या बसकेक सह अध्यक्षपद सांबाळटले. भारत नेपाळ संयुक्त आयोगाची स्थापणूक 1987 वर्सा जाल्ली. दोनूय देशांमदीं परस्पर संबंध घटमूट जावचे खातीर हो आयोग कार्यरत आसा. आपल्या नेपाळ भोंवडेंत डॉक्टर जयशंकर नेपाळांतल्या कांय मुखेल राजकीय फुडाऱ्यांक लेगीत मेळपाचे आसात. पर्वरी वाठारांत 50 खाटांचे डायलिसीस केंद्र उबारपा खातीर यत्न सुरू आसात. राज्यांतल्या नागरिकांक बरी भलायकी सेवा मेळची हे खातीर सरकार वावुरता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. पर्वरी भलायकी केंद्राच्या डायलिसीस केंद्राचे उक्तावण सुवाळ्यांत ते उलयताले. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, भलायकी संचालिका डॉक्टर गीता काकोडकार, डॉक्टर शेखर सरदेसाय, डॉक्टर शीतल लिंगाडे आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले.
गोंय वैजकी महाविद्यालय आणि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हांच्या जोड पालवान बांबोळे वाठारांत 270 कोटी रुपया खर्च करून कर्करोग रुग्णालय उबारतले अशी माहिती ह्या वेळार मंत्री राणे हांणी दिली. तुमकां सांगपाक म्हणजे आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी आयज टाटा मेमोरियल कडेन आमी आयज टायअप केल्ले आसा. ते बेगीना बेगीन 270 कोटीचे थंय हॉस्पिटल टाटा मेमोरियलचे मॉनिटरिंगचे सकयल ते चालू जातले. तेच्या नंतर आमी आयज ENTचे जे स्पेशलिस्ट म्हणजे स्कल न करता आमी आयज एंडोस्कोपी ट्युमर्स काडपाचो ते बी प्रोसिजर आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी चालू करता. त्याच बरोबर अमित म्हायदेव जो पद्मश्री डॉक्टर अमित म्हायदेव गॅस्ट्रो फॅसिलिटीज आमी आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी चालू करता. हे सगळे चालू करपाक मातशे फुडें फाटी जाता पण गोंयच्या लोकांक एक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल म्हणपाक बेश्टे एक इमारत बांदली म्हणून सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जायना. तेज्यान फॅसिलिटीज त्या तरेचे हाडपाक जाय आनी फॅसिलिटीज हाडपाक आमी बरे नामनीचे डॉक्टर्स बी तेंचे कडेन टायअप करून आनी रिलायन्स फाउंडेशन कडेन आमी टायअप केल्ले आसा. म्हणजे आमचे ICU मॅनेजमेंट आमी आनी एक वर्ल्ड क्लास आमी फॅसिलिटी थंय उपलब्ध आमी करूं शकता. राज्य सरकाराच्या कार्मिक खात्यान जारी केल्ल्या आदेशावरवी 2 IAS कॅडरच्या अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्या. केपे उपजिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी आशिल्ल्या एग्ना क्लिटस हांचे उद्देग वेपार आणि वाणिज्य खात्याचे संचालक म्हणून नियुक्ती केल्या. तांचे कडेन केपेचे उपजिल्लोधिकारी आणि SDO हाचो अतिरिक्त ताबो आसतलो. यशविनी B ह्यो सध्या बार्देश उपजिल्लोधिकारी आणि SDO 2 ह्या पदाचेर काम करतात. तांकां म्हायती तंत्रगिन्यान आणि इलेक्ट्रॉनिक्सचे संचालक आणि गोवा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी विकास महामंडळाच्यो व्यवस्थापकीय संचालक पदाचेर बदली केल्या. हे विशींचो आदेश अवर सचिव यशांत V सावंत हांणी जारी केला. येता त्या 12 ते 16 जानेवारी मजगती नाशिकांत 27व्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचे आयोजन केलां. ह्या महोत्सवाचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले. हो महोत्सव यशस्वी जावचो हे खातीर केंद्रीय भलायकी आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. भारती पवार हांणी नाशिकच्या जिल्लोधिकारी कार्यालयांत नियाळ बसका घेवन तयारीची माहिती घेतली. ह्या महोत्सवात 28 राज्यां आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशांतले तरणाटे वांटो घेतले. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका मजगती केपटावन हांगच्या न्यूझीलंड खेळा संकुलांत सुरू आशिल्ल्या दुसऱ्या कस लावपी खेळाच्या दुसऱ्या डावांत निमणी म्हायती मेळिल्ली तेन्ना साऊथ आफ्रिकेन 176 धांवड्यो केल्ल्यो. भारताच्या मुखार 79 धांवड्याची मोख दवरल्या. हाका लागून सध्या दक्षिण आफ्रिकेन 66 धांवड्याची आघाडी घेतल्या. काल जाल्ल्या खेळांत भारतान 153 धांवड्यो करून दक्षिण आफ्रिके आड 98 धांवड्यांची आघाडी घेतिल्ली. काल जाल्ल्या पयल्या डावांत दक्षिण आफ्रिकेचे सगळे गडी 55 धांवड्यो काडून बाद जाल्ले. नवी दिल्ली सयत पुराय उत्तर भारतांत शिंयाचे ल्हार अजूनय सुरूच आसा. राजधानी दिल्ली आनी लागसरच्या वाठारांतल्या लोकांक कुडकुड्याच्या थंडेक तोंड दिवचें पडटा. हवामान विभागान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब आनी राजस्थानात फुडल्या 4 दिसांत खर ते अति खर शिंयाची शिटकावणी दिल्या. शिंया वांगडाच दाट धुके लेगीत पडिल्ल्यान विमान, रेल्वे आनी रस्ते येरादारीचेर परिणाम जाला. दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान जावपी कितलीशीच विमान उड्डाणां उण्या दृश्यमानाक लागून रद्द जालीं व कळावान चलतात. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळा सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.